नमस्कार, पळोवया सिटीग्राम खबरो। गोवा सुरक्षा मंचान मंगळारा पणजे रॅली काढली। स्कूटर आनी गाडयो घेवन रॅली। पणजेचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार महालक्ष्मीचे दर्शन घेवन रॅलीक देवलो। बायणा नगरपालिकेच्या बाजारातली 2 भाज्जेची दुकानां लासून काबार। उजो कसो लागलो ते मात कळिल्ले ना। 2-1 लाख लुकसाण जाला आसूये म्हूण दुकानदारांचो दावो। कोणे मुद्दाम उजो घाला आसूये म्हूण दुबाव। पावल्या उपरांत कळ्ळें की म्युनिसिपालिटीचे कॉम्प्लेक्स बायणा उजो पेटलो म्हणून आनी गेट बंद आसली आनी भायर भाजयेचे शॉप आसले ते कंप्लीट जळ्ळे आनी भितर आमी कटरान आमी लॉक कट केले, भितर घुसून सगळे आमी उजो घालयलो आनी खुशी घरां आसली ती कंप्लिटली सेफ। 50,000 लॉस जाता आनी 5 लाख आनी प्रॉपर्टी सेफ केली आनी तितून एक माजराचें पोर आसलें तेका आमी विजांतल्यान वाचयलें। आम्ही न्हिदलेले आशिल्ले 12:30 ते 1 म्हणल्यार सुमार लागलो दिसता आमकां। तितल्यान आमकां 1:15 सुमार फोन केलो कोणी लागला आमकां दुकानां उजो लागला आनी तेन्ना उठून गेले। उजो तेन्ना फायटर फाल्यां जालें तेन्ना। कसो जालो तिजो आयडिया आसा कितें? आयडिया आतां कोणी लायला म्हणून आमकां तें कांय कळूं ना। कोणी अशें भायल्यान लागला म्हणल्यार कोणी लायल्ले अशें न्ही दिसता आमकां। अशें आनी लागू शकना तसो, दुकानात लागू शकना। आतां 15 वर्सां जालीं आमी दुकान भायर हाडून। कितलो लॉस जातलो तुमच्या हिशोबान? आमचे आतां लॉस दोगांचे मेळून दोगांक 1-2 लाख सुमार जातलेच दिसता। कितली दुकानां आसली? दुकान 2 आसलेली। एक भाजयेचे न्ही? 2 भाजयेचे। म्हणल्यार आमची सगळी भायर थोडे सुकी सामान थोडे भायरच आसलेले आमचे। आमचे गोरवां खाता म्हणून ते हे सामान मात्र भितून व्हरले। गिरीश चोडणकर इलेक्शन प्रचाराच्या निमतान सत्तरीत सोऱ्याच्या वाटेनी भोवला म्हणटा ते बीजेपीचो अध्यक्ष विनयाचे वक्तव्य वाळपय काँग्रेसीक कोत्र गेला। तांणी विनयाचे वक्तव्याचो निषेध केलो। काल 2 दीस जाले बीजेपीचो अध्यक्ष तो विनय तेंडुलकर हेणे जे म्हटलां गिरीश सराक की भाटयेर वयता आनी कितें वयता अशें म्हणलें। प्रचारा खातीर सगळे जे उमेदवार रावता तेंच्यांनी सगळ्यांक भोंवचेच पडटा। ती भाटी आसूं सोऱ्याची नाल्यार आनी कितें आसूं, प्रत्येक मनशाक वोटिंगाचो अधिकार आसता म्हणून तांकां भोंवचें पडटा। हेजे अर्थ विनय तेंडुलकरान जे स्टेटमेंट केला ते चुकीचें केला। तेणें स्वता आपली जागा पळोवची आनी पॉलिटिक्सान दुसऱ्याचे तशें पर्सनल लेवलाचेर वयचें न्हू, हें चुकीचें करता तो। तेणें आपलें पळोवचें कितें तें, तेणें अशें प्रचार करचो न्हू दुसऱ्याचो
दुसऱ्याचो चुकीचो प्रचार करचो तेणे कोणाचो असो मागीर तो पर्सनल लेवलाक जेन्ना वयता पॉलिटिक्सान तांकां जर मोठे जावपाचें आहा तेंच्यांनी बरें काम करून मोठे जावचें. आपली पब्लिसिटी जेणे आपणें काम बरें केलां ते लोकां पर्यंत पावोवचें न्हू की लोकांचे वायट उलोवन लोकांचे पांय ओडचे न्हू. इतकें हांव सांगूंक सोदतां आनी तेजो तेंडुलकराचो निशेध करता. म्हणून तेणी एक लक्षांत दवरचें की तेंडुलकरान ह्या फुडें कोण खंयचीच कोणाचेर आमचे जे काँग्रेसचे आसा तेणी टिका करची न्हू. आणि सत्तरीचे जे उलयला तेणी ते एकदम रॉंग उलयला. सत्तरी ही जे काजूची जी फेणीची जी भाटी मारता ती सत्तरीचो एक पारंपारीक व्यवसाय आहा आणि त्या व्यवसायाचेर तेणी निंदा करची न्हू. कारण तू निंदा केली जाल्यार कारण आमचे जे पारंपारीक व्यवसाय आहा ह्या व्यवसायातून कितकेशे लोक आपल्या कुटुंबाचो उदरनिर्वाह करता. म्हणून ह्या व्यवसायाचेर तेणी टिका करची न्हू आनी निंदा करची न्हू. म्हणून हांव परत एकदा तेजेर निशेध करता आणि तेणी ह्या फुडें सांबाळून उलोवचें. तो फाटल्या बी आमच्या आसलो बी काय आमकां खबर ना. आमी खंयच्या भाटयेचेर वचप एक जालें आनी दुसरें आवाराच्या भाटयेचेर वचप हेतून आमकां गैर कांयच वाटना. कित्याक तर वोटर ज्या जाग्यार आहा त्या जाग्यार कॅन्डिडेटान वचपाचें तेचें कर्तव्य थंय आमकां गैर वाटना. आतां विनय तेंडुलकराक जर समज दिसता जाल्यार की भाटयेचेर गेलो तेका तेजो अनुभव आसतलो कित्याक सावड्डे मतदारसंघ सादारण आमचो 70 मतदारसंघा सारकोच आसा. म्हणजे तेका भाटयार गेल्या उपरांत अनुभव काय येता विनय तेंडुलकराक खबर आसतली. कित्याक तो तेतूंतलो तज्ञ हागिरीच तितको तज्ञ ना अशें आमकां तर दिसता. म्हणजे हें वक्तव्य तेणी करतना विचारपूर्वक खंयची गोष्ट करतना तेणी ती करूंक जाय आशिल्ली. घेऊया एक ब्रेक. $33 kV लायटीची लायन शेतांतल्यान नाका म्हूण पर्राचे शेतकारांनी नेट धरला. पावर लायनीक लागून खंय तांची शेतां पेड्ड्यार जातली. लायटीचे खात्याचे अधिकारी तांकां मेळ्ळे मात शेतकार सध्या तरी ते जापेचेर सातिस्फेत ना. आम्ही दिना तुमकां वाट मेळटा तेवटेन तुमी व्हरा आमी दिना अशें म्हणून शेतांसून दिना बाकी तूं कितेंय कर. ही आतां पयलींची लायन आसा थंय कितें गेल्या वर्सा उदक आसता खांब्याक हेका जबाबदार कोण. ह्या वर्सा 2 वर्सां जाली तो पाडो तेका खांब्याक लागून मेळटा हेचो जबाबदारी कोण. आता तुम्ही खळी मारल्या पायपां घातल्या आनी दवरल्या तोंड उक्तें करून दवरला कोणाक केला. तेजे हेतून 1.5 मिटर तर खोला वयता. आतां तेंचे पळय हा ते वांयगणी आयक तूं जबरदस्ती घालूंक नाका ऑटोमॅटिकली तो हे वयता भितर रोम जालें. आनी ह्या कारणाक लागून ना ह्या कारणाक लागून ती जागी जाली वेल्लेचो लोक जागो आमकां खबर नासली न्हू. आतां पळय आतां आमच्या शेतात तुम्ही पाड घालतले तूं आतां तेंच्यांनी आमकां बरें घाल्लें मरे तूं तेंचे मागीर तो खंय येतले तूं उलयता तूं दोगांचेच घेतले तुमी आमच्या शेतां वायर ओडून दाखयत पळयतात न्हू तुमकां आमच्या कोण हातून. See, as per collector's orders, today we have come here to try and resolve the matter. Okay? Correct. So the thing is, see, it's like why the farmers are agitated is because they have been, you all have gone through their fields without their permission. So that agitation we cannot stop. That is there in their hearts. आता तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो येयला मरे. निलेश काब्रालाकूय सांगले आमचे खांबे आहा पळय ते वायर आहा न्हू ते वायरांक ते सपोर्ट घालताले वायर घालता म्हणून अजून पर्यंत खबर ना. निलेश काब्राल निलेश काब्राल 33,000 kV किलोवॉट्स ती लायन आमकां फार्मर्सांक खूब त्रास. ताका मॅग्नेटीक फील्ड आसता आनी खूब त्रास जाता आनी आमचे तेंचे स्टे पयशे जो सारकी नियरली 12-15 मिटर्स वीथ आसता तेंची आनी ताका लागून आमकां ट्रॅक्टरूय भोंवंक मेळना आमचो हार्वेस्टरूय भोंवडावपाक मेळना. इनफॅक्ट कालांगूट फील्ड कोबार जाली शेतां कोबार जाली नागवा कोबार जाली आनी आमी पोरिकारूच हांगासर शेतां कोत्ताले आनी आमचो गांवचो MLA मायकल लोबो आमकां फ्री ट्रॅक्टर हार्वेस्टर दितालो आनी हांव नको आमी इतले शेतकार आमचो MLA जाणा जावन आमी शेतां कोत्ता म्हणून आतां हें कित्याक चल्लां पळय तें. ग्लोरी गो फॉर द गोल कोंकणी फिल्माचो ट्रेलर आणि म्युझिकांचे लॉन्चिंग जालें. आदलो ज्येष्ठ फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंखवाळकार मुखेल सोयरो आशिल्लो. प्रसाद क्रिएशनाचे हे फिल्म. आयज गोंयकारा खातीर जिकात हर एक गोंयकारा खातीर जिखून येयात. सो बॉयज लेट्स डू इट. यस कोच.
Then rise! Yes, coach! सिनेमा करपाची उमेद ताका कित्याक निर्माण जाली एक म्हणजे गोंयांत सिनेमा नवे आसात कोणी फुडें सरना कोणी प्रोड्युसर फुडें सरना कित्याक पयशे घालचे पडटात आनी पयशे परती येतले हाची खात्री कोणाक आसना आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ वर्किंग वीथ प्रसादजी आनी ताजे बरोबर काम करताना म्हाका खूब आनंद मेळ्ळा. ग्लोरी फाटली 2 वर्सां आमच्या प्रसाद क्रिएशनाच्या बॅनराचे सकल सुरू जावपाचो जो एक प्रकार सुरू जालो आनी आज हो सिनेमा कंप्लीट जाला आनी तुमच्या मुखार हाडटना आमकां खूब खोस भोगता. इसमें बहुत लोग का मेहनत है. रानी मुंसार साहब ने इसको बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है. हम कम से कम आपका सॉन्ग शायद 100 टाइम सुना होगा डायरेक्ट होने के बाद में भी. और विश्वजीत चैटर्जी साहब जो साउंड डिज़ाइन है बहुत ब्यूटीफुल किया है. सोच रहा था इसका एक्चुअली कारण है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर. ये भी फर्स्ट फिल्म हमारा था. सॉरी फर्स्ट हम दमानी साहब को और सोमजो साहब को और आर्टिस्ट को जितना भी कलाकार हैं वो सबको हमारा स्वागत है. ये मूवी करने का मेन कारण था मनोहर पर्रिकर साहब. जब भी हमारा मूवी कालापुर जब ये बात में इनमें कर रहा था वो संदर्भ में प्रसाद क्यों आप एक फुटबॉल का मूवी नहीं क्यों नहीं करते हैं और सब जो भी गोवंश है फुटबॉल के लिए बहुत पसंद करता है. And about 4 times I think I met Mr. Prasad. One time his focus is on the glory. When he said glory, I said yes. And then I saw just now about the yellow jersey Goa was wearing. I was felt myself a part of it. First of all, I say thank you so much to Prasad Bhai because producing a Konkani film, and that too, this is his fifth film. It's a daring. धावाय 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 मुडोक रे आमकां तिसरा धांवडायता. उदोक नाका सायब आमकां वो फकत गामान हाडूयता. They are united by the state they represent, that is Goa. स्वप्न घेवन फॅमिली कुदाद करूंक जाता इंग तू कितू सोडटा जागो जाव मग तुका कोचिंगा गरज ना. ह्या फावटी पत्र नाका असं मगो तो अकॅडमीच्या भायर वचपाक मेळचें ना. तुका जाय तें तुवें केलें मरे. म्हाका जाय पळय तें हांव करतलो. आमची जात, आमची गात, आमचो श्वास, आमचो धर्म फक्त एक फुटबॉल. इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान सगळ्यात ल्हान मानवी कॅलेंडर म्हूण फोंडेच्या सौनीक संजय काणेकरांचें नांव नोंद केलां. 5.5 वर्साचो सौनीक तारीख वर्सावेल्यान दीस खंयचो तो दिस्त सांगता. सगळ्यात ल्हान मानवी कॅलेंडर म्हूण सौनिकाची नोंद जाल्या. June 2018. 19 June 2018. Yes. Which day? Tuesday. 14 April 2018. April 2018. Which day? Saturday. September 2018 फ्रायडे केन्ना केन्ना येता? 14-21 सत्तावीस.
कितले 7-14 सोनिकाचो टॅलंट जगा मुखार हाडलो. आतां फुडलें टार्गेट गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. लायक नॅचरलूच तेजें टॅलंट आशिल्लें. आमी काय ताका प्रॅक्टीस बी करपाक लावना, काय आमी शिकोवपूय ना, कसल्या क्लासीकूय धाडूना. तर यंगेस्ट पयल्यार खंय म्हणजे इवन म्हाका खंयच्या दुसऱ्या कंट्रीजान सुद्दां दिसूना तो टॅलंट. आणि मागीर आमी टू स्टार्ट वीथ आमी वेगवेगळे हाका अप्रोच करून आमकां इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड्सान आज म्हणजे ताज्या थ्रू आमी हे जगाक दाखोवपाक शकले की बाबा हो ताका खरोच टॅलंट आसा आणि इट इज म्हणजे ताका मान्यता फूल कंट्रीन जाल्ली आसा. आमची इच्छाय आसा गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड, कारण ते ऑलमोस्ट एशियान सुद्दां आमकां खंय तो दिसिल्लो ना असो टॅलंट. इवन गिनीजाक आमी अप्रोच करूं शकता. बट लेट्स सी म्हणजे फुडें कशें कितें जाता त्या प्रमाणे आमी वी आर होपिंग फॉर गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड. पूण आमकां एक मिराकल कशें की हो ल्हान भुरगो जर इतलें सांगता आनी म्हाका दिसता तांकांय खबर नाशिल्ली पयलू, पण तो स्वताहून तांकां दीस सांगपाक लागलो. अमके दिसा फाटल्या वर्सा कितें आशिल्लें, तेजे फाट पयल्या वर्सा कितें आशिल्लें, इतलो भुरगो ह्या संवसारांतलो. Vinasciaio dușpan, Domosostra, Pânartaio, Sâmbăoami, Iuge. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.